Life begins at 60. एग्री जाता हवे मेगे लोट पूरे जने एग्री जल्ले जन पूरा पार्टिसिपेट करूया यांची गम्मत वी विल हैव अ ग्रेट टाइम टुगेदर भारी चंद पांगा नई चंद क्लाइमेट नेचर आमगे लोटस इतले एनर्जी असंगा पॉजिटिव एनर्जी अस पूरे जने विदाउट एनी मनांतो कसने तांतो शंका दवरनाचे पूरे जने पार्टिसिपेट करयांचे पूरे सीनियर सिटीजन्स गम्मत करूया आम्ही थैंक यू पुरा जनके गुड इवनिंग आज या एक GPL स्टेज आरी आमका पुरा सीनियर सिटीजन सांका एक मिस्टर सीनियर आणि का मिसेस सीनियर म्हणले एक शो दाखवनो आम्ही एबो 60 आम्ही म्हणतारी नाही आम्ही तुमगे तरणाकुट्यांक लज्जी जेव तशी आम्ही जीवनांतू प्रति एकांतू आम्ही सफल जावेत म्हणले विषयांतू तुमका टॅलेंटेड जावन पुरा नमने शो दाखोवच्याक रेडी जाल्यांची तुमका पुरा जन पार्टिसिपेंट्सांकय आतां शुभाशय अनेक कसं म्हळ्यारी तुमका आनी काही इंट्रस्ट आशिल्ल्यांका नाव दिनी नतिल्यांका पुरा जनकय आनी जल्दी स्पॉट आमचं नाव दिवन सेरू येतं म्हणून आनी अनाउन्स करता आसाची आज जे तुम्ही सदुपयोग करून घेता इंट्रस्ट असेल पुरा जनी आणि तो पार्टिसिपेट करायची ऑल द बेस्ट हांगे प्रत्येक लँका एक रिक्वेस्ट कसाला भिवू नकाची व्हेरी सिंपल क्वेश्चन जस्ट रब्बाची वॉक कराची आणि कुशल कराची कसाला प्रॉब्लम ना वी आर हियर टू हेल्प यू हम किसी से कम नहीं मोंडा कौन दिया ऑल द सीनियर्स प्लीज ज्वाइन टुगेदर आई एम ऑल्सो सीनियर ऑल ऑफ अस आर सीनियर इवन टुडे इफ यू गिव ए चांस वी विल डांस so please do come yeah stage are nancha ullaya let's celebrate let's enjoy the evening all the best लाइफ बिगिन्स एट 60 आणि हम किसी से कम नहीं म्हणून सांगू जाता जजेसांनी कसने वेट करायचे आम्ही शो स्टार्ट करूया रेडी बाय ऑडियन्स रेडी हाउस द जोश ओके सो फर्स्ट आम्ही सीनियर कॅटेगरी स्टार्ट करता साची contestants please be on the right side of the stage Mrs. Senior category Mrs. Senior GSB राईट साईड आका येऊन राबू का तुम्ही फर्स्ट राऊंड म्युझिक जाता तशीची तुम्ही एकक्लानाची हांग येऊन स्टेजारी रॅम्प वॉक करनो जजेस एदूर तुमकां पोज कोरका जाल्यार पोज करनो ऑडियन्साक हाय म्हण येता फ्लाईंग किस देव येता कसं जावका तें करनो entertainment and only entertainment by seniors for this stage. I don't qualify for that age yet. Okay, so yes, हांगायलेला मस्त उमेदी राहिलेले ना साची फोन करनो तनी निमगेला मी कसं कोरेत आ सांगले कसं नाही केला रे तुम्ही चंद माय हांव पयरी चिल्ड्रन्स राउंड केलेला प्रिन्स अँड प्रिन्सेस युवराज आणि युवराणी सांज चेडवान कसं केला री चंद म्हणलं आज ही सेम प्लॅटफॉर्म आरी अबाव 60 त्यांनी कसं केला री चंद म्हण हांव सांगचो इच्छे पावता सो फर्स्ट राउंड रॅम्प वॉक कोरनो जजेस मुखार येवन हांग मागशे येवच्या पुरा कंटेस्टंटान हांग राबून जातरी एकक्ल्यांक आपयता तांणी मुखार वचून तांगेलें सेल्फ इंट्रोडक्शन आपास रॅम्प वॉक कोरनो मागशे येवन सेल्फ इंट्रोडक्शन दिवचें So second round will be talent round. Talent round आम्ही हास्य म्हण दवरला humor is essence of life. A day without laughter is a day wasted म्हणून एक कोट आसा सो त्या बिलीव करून आम्ही सेकंड राउंड टॅलेंट राउंड आका हास्य थीम दवरला तशीची थर्ड राउंड आपास रॅम्प वॉक आणि जजेस आला सिंपल क्वेश्चन आन्सरिंग राउंड सो विल स्टार्ट ऑफ कंटेस्टंट्स रेडी First contestant, Sunita Pai. I know that there's others that deserve you, but my darling, I am still in love with you. But I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile, hide the truth. I know I was happier. ऑडियन्स चप्पाळे रमजानच्या
केव ना मोड आपल्याला के लायक करताची लायक कोण ठालेताची Knew one day you'd यस fall. नेक्स्ट कंटेस्टेंट सबिता कामत But if it breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. आ सांगील म्हणजे ऑडियन्स क्लॅप्स राबूनच तशीच नेक्स्ट कंटेस्टेंट लता प्रभू Those will be the best memories. I just wanna let नेक्स्ट it कंटेस्टेंट go for the लता प्रभू That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey. Yeah, yeah. क्लॅप्स क्लॅप्स Hey, hey. तशीच नेक्स्ट कंटेस्टेंट राधिका आर कामत All the crazy shit I did tonight. Those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy. राधिका कामत आक क्लॅप्स All the crazy shit I did tonight. Those will be the best memories. I just wanna let it go. कंटेस्टेंट नंबर 5 That would जय श्री शनई be therapy. Attention, she only made it 2 days. What a connection! It's like you'd do anything for my affection. कंटेस्टेंट नंबर 5 जय श्री शनई I was into you, but I'm over it now. And I was trying to be nice, but nothing's getting through. So let me spell it out. A B C D E F G. Where's your mom and your sister and your job and your bro? नेक्स्ट कंटेस्टेंट पद्मिनी कामत You and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you know you ain't gone. ऑडियन्स जोरार क्लॅप्स जाई चपाडे रूपात तांकां एनकरेज करायची Said you just needed space, and so I gave it. कंटेस्टेंट नंबर 7 सुजाता नायक कंटेस्टेंट नंबर 7 सुजाता नायक ऑडियन्स आणि क्लॅप्स मारला तांकां आनीक एनकरेजमेंट कोरेत भारी चंद कोण पुरजन चमकल्यांची वय की नाही येस तशें आतां एकल्याची एक अपास मुखार येवन ऑडियन्साक थंय रॅम्पार येद्रा येवन हांगेत तरी तांगे सेल्फ इंट्रोडक्शन कोरका कंटेस्टेंट नंबर 1 सुनीता पै
हांव सुनीता पै म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ वर्स हांव ब्युटिशियन जावन काम केलां मागीर आतां होम मेकर आमगेलें घर कोट्टार चौकी लागीं मंगळूरांतू तशी मागीर म्हाका एक चेल्लो आनी सून नाती आसा एकली 6th स्टँडर्ड वाजीत आसा नाती तितलेच आमगेले होम मेकरा विशय तितलो न्हू उलयता घरा रांदप आयदन घासूचे ते पुरा करून टाइम पास करता आसाची homemaker job is the hardest in the world म्हण रिसर्च सांगता तांकां रेस्ट ना 24/7 काम रात न्हिदताना गॅस ऑफ केला हांवें घरा चिळकू घाला हांवें चेडूं घरा पावल्यांचे पूरा टेंशन आसता रात न्हिदोताय सो होम मेकर जॉब इजी जॉब नाही घरकड बसून कसं करता म्हण इट्स अ 24/7 जॉब वय की नाही येस दोन्ही कंटेस्टंट्स पावताना लेट जाला सो कंटेस्टंट नंबर 8 ओके तांणी रेडी जावचे भितर आमी सेकंड कंटेस्टंटान इंट्रोडक्शन फिनिश करूया सेकंड कंटेस्टंट सबिता कामत सगळ्यांक नमस्कार हांव कोण मरोळी सबिता कामत सगळ्यांकय गोत्तस सगळ्यांनी पळयला जाल्यार मेगेल एक पॅशन कसल म्हळ्यार म्हाका कसं खूश दिसता तें करचें कोणें हांसोवची कोणें नाचोवची हांव ताका बॉदर करना म्हाका कोरका म्हणून दिलेलें दशिलें करचें सुद्दां म्हाका 71 वर्सां ल्याक हांव अशी सांगिल्लें वर्स जाता वर्सा एक कामां वर्स तुका देंवन थंय वर्सा चड देंवचें कामां तें हांव बॉदर करना अशींची वय उपरेट करची तें हांवें तशें म्हाका 2 जण चेल्या चेडवां 2 जण सुन्नो 4 जण नात्र एकली मेगेल नाती BSc फायनल इयर आसा मागीर ते 1 जण पुरे सन चेडवां आसा सन शिकतर आसाची हांव GSB महिला वृंदाचे माजी अध्यक्ष जावन आसा आत एट प्रेझेंट साधना बळगाचे प्रेसिडेंट जावन आसा कसल की समाजमुखी काम ಸ್ವಲ್ಪ जावचेशील करतर आसा मस्त मेजान करूं जायना तनु मनारी कसल करूं येता त्या करतर आसा मेगेल एक पॅशन कसं म्हळ्यार एक सकड जनांक संतोष करचें हांसोवचें हांसोवचें हें मेगेलें एक हॉबी जावन आसा तशी येदोळ तें करतर आसा मुखार सुनूय देवान मेगेलकरान कराय सुका जनांक खुशी दिवका म्हूण मागून मेगेले 1-2 उत्तर हांव तुमगेल्या सांगून बाय म्हणटार बाय सी यू लेटर माय येस थर्ड आमी आनी 2 कंटेस्टंट आसा म्हूण सांगिल्लें तांगेले एक रॅम्प वॉक फिनिश करूया जजीस प्लीज नोट कंटेस्टंट नंबर 8 गायत्री भट No control, it's out of your hands. When you're high on emotion and you're losing your focus and you feel too exhausted to pray. Don't get lost in the moment or give up when you're closest. Contestant number 9 Mohini Naik ऑडियन्स मागीर वचून गट्टी जेवण कोरयता तर क्लॅप्स उणी जावचेनाच येस सेल्फ इंट्रोडक्शन राउंड कंटेस्टेंट नंबर 3 लता प्रभू सगळ्यांक नमस्कार मिगेल नाव लता एम प्रभू मिगेल एज 69 म्हाका 4 नाती आसाची मिगेल एक नाती MS करूंक इंजिनियरींग जावन हांगा स्कॉटलँडा चमकल्या ही म्हळ्यार घरा काम मात्र न्ही म्हाका पुरायंत उमेद आसा काम मात घरात न्ही गडे केल्यार आमी मन लायक आसा कसलेंय करूं येता एजाज कसलेंय लागू जायना म्हण हांव सांगू इच्छपवता
एज इज जस्ट अ नंबर म्हणून आयिल्लो पुरा जन सांगता आसाची. सो येस, कंटेस्टंट नंबर 4 राधिका आर कामत. हॅलो, म्हगेलें नांव राधिका आर कामत. हांव प्रस्तुत जावन GSB महिला मंडळाचे अध्यक्ष जावन आसा. स्पोर्ट्स डान्स करचें पद सांगचें म्हगेलें हॉबी. म्हाका 2 चेडूं 2 चलयोची. एक लेवरडी जाला, एक 5 वर्सां चेडूं आसा आनी एक लेवरडी जायना. आनी हार्ड वर्क करता हांव, तातूंत खूश पावचें. थँक्यू सो मच. येस, कंटेस्टंट नंबर 5 जयश्री शेणै. हॅलो, हें सांजे वेळार गोधूळ वेळार तुमकां पुरा हांव मेळ्ळें. तुमकां म्हगेलें वंदना, अभिनंदना. हांव एस जयश्री शेणाय बिसेरोड दुखून आयल्या. सुरेख एक 6 म्हयने कॅनरा इंग्लीश मिडियम स्कुलांत हांव टिचर जावन आशिल्ली 1973. मागीर पयलीं 2012 ताईं हांव बंटवाळा SVS हायस्कुलांत टिचर जावन हेडमिस्ट्रेस जावन रिटायर जालें. मागीर हॉबीज मस्त आसा, खंयचेंय ना म्हूण ना म्हाका. न्हू बसून हांव टायम वेस्ट करना. आनी मागीर सुत्तमुत्त आशिल्ल्यांक हांव शिकयता. सुधा, मंगळा, उदयवाणी, कर्मवीरा, गोवा दर्पणा, पन्वार, फुडें पंचदाय म्हण आशिल्लें. तांतूं पुरा हांव वारांतू म्हयन्यांतू लेखन बरयता आसता. आनी हास्य म्हगेलें मस्त फेवरेट विशय. विनोद स्कुला चेडवांक हांव विनोद आनी सांगून सुरेख विनोद सांगून पाठ करचें म्हगेलें अभ्यास जावन आशिल्लें. धन्यवाद. येस, थँक्यू. नेक्स्ट 6th कंटेस्टंट पद्मिनी कामत. हांव पद्मिनी कामत. म्हगेल्या बामणाल नांव सुदर्शन कामत. आमी दोग जणी भजन करून 45 वर्स दाखून भजन करता आयल्याची. आनी म्हाका प्रत्येक विशयांत इंट्रस्ट. आजीक 16 वर्सां इंट्रस्ट आसा. तशी देवान आनी मुखार आमकां पुराय नमन्यांत पार्टिसिपेट करता जाल्यार एक आरोग्य ह्या दिवका म्हणून आमी देवाला मागचें. आनी म्हाका 2 चेल्या चेडूं, 2 सुन्नो, 2 नात्र. तशी फस्ट सुरवेश नाय नातू सेकंड इयर PUC 18 वर्सांचे आटलो आसा. आनी धाकलो 8 वर्सांचे नात आसा. तशी तुमकां सगळ्यांक हांगा जी हांगा आयिल्यांक पुरो जनाक हांव केन्नाय चिरऋणी जावन आसा नमस्कार करता. आनी तुमी केन्नाय आयकूत तशी आमी केन्नाय अशी कर तशी देवान आमकां चला सुन दिवका म्हणून देवाला मागता. भारी एक चंद रितीर आनी यूथ ऑफ GSBच्यान केला. भारी खुशी, संतोषू. नमस्कार. अभी तो मैं जवान हूँ म्हणून एक एग्जाम्पल पुरा बायल मनशात दितर आसा जे हांगा स्टेजार आशिल्ला. बिग राउंड ऑफ एप्लॉज टू ऑल द लेडीज. येस, नेक्स्ट कंटेस्टंट सुजाता नायक. हॅलो, नमस्कार सगळ्यांकी. म्हगेलें नांव सुजाता नायक. हांव गृहिणी. म्हाका आज एक कसला उमेद येयला म्हणून गोतना. आज वरेन हांव वचचें न्ही रॅम्पारी जाल्यार कसं की म्हाका आज एक उमेद येयली. देवान दिल्यार प्रेरणी की कसं की एक GSB यूथ ऑफ GSB म्हणटना आमकां एक भारी गम्मत. एक नंबर तेरूशी तेर जाल्या नंतर वॉच तेरू. तशें एक म्हाका एक भारी खुशी. तशें एक म्हाका एक आज मस्त उमेद येयल्या. तशी तुमी सकट जाणां सपोर्ट करता म्हाका.
म्हाका 2 चेडू एक चेल्लो एक चेल्ली आणि एक 6 नाती जाल्या. ह्या प्लॅटफॉर्मार येवन पार्टिसिपेट केलेला आमकांय पुरा जना बारी खोशी माय. तशीच GPL म्हणटना हांगाशे लत मागीर आज सकाळी फोन करून सांगलं म्हाका GPL म्हणारी फूल फॉर्म कसं म्हण गोतस वा. हांव एक आलोचन करून तुका एक सांगता म्हण एक सकाळी फोन आयला. कोणाक एक गोतस की GSB प्रीमियर लीग वय GPL अनेक एक कसगी एक उत्सव 13 जाल्ल्या पुरेजन मेळटाची म्हण सांगला. GPL अनेक एक फूल फॉर्म सांगला म्हाका फोन करून लत मायेन. माय तुम्ही सांगच्या इच्छा पावताच की जी म्हळ्यार गांव पी म्हळ्यार परगांव एल म्हळ्यार लोक गांव परगांव लोकांनी ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ಕೊಡ್ಚು उत्सव म्हणून. येस बारी चंद डेफिनेशन आणि यूथ ऑफ GSBची प्रोग्राम तशी जाला आता गांव परगांव आणि लोकांक वर्ल्ड वायड लाईव्ह जाता रस्ते ह्या इव्हेंट तितले सबस्क्रायबर बेज आसा. सो दिस शो दिस प्लॅटफॉर्म इज डेफिनेटली GPL म्हळ्यार वर्ल्ड वायड उत्सव जावन गेला आता. येस फूड आसा एंटरटेनमेंट आसा क्रिकेट आसा कसं जावका त्या पुरा एक प्लॅटफॉर्मार मेळटाच तुमकां. सो येस वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंटेस्टंट. Contestant number 8, Gayatri Bhatt. Just call on me, yeah. Just call my name. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಪಣೆ ಮಗಳು ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಪಣೆ मगल ಇಲ್ಲ. मिगेल नाव गायत्री भट्ट म्हणू म्हाका एक पोतू आनी हांव घरा काम करून आसा आणि अंगणवाडीत अध्यक्ष जावन आसा महिला मಕ್ಕಳ कल्याण अधिकाऱ्यांतू इतलो. थँक्यू माय. तशीच नेक्स्ट कंटेस्टंट मोहिनी नायक. हांव मोहिनी नायक म्हणून पाणे मंगळूरची. म्हगेल कुळार बेळतंगडी आमी म्हगेल हांव फ्रिडम फायटर. म्हगेल सान प्रेयर म्हगेल अन्न लागी कसलेय नाशिल्ले 0 जावन आशिल्ले म्हगेल हांव. आमी घर कडेन तरकारी बेळसूचे गद्यांत कसं पुराय बेळशीत की तेंची पुराय आमी खावन शिवाय आमकां सिटी तकून कसलेय हाडून खावन गोतना. म्हाका वर्डीक जावन पाणे मंगळूरा दिल्या. म्हगेल बामण पिग्मी कलेक्टर करून आशिल्लो. हांव आमगे ते घर कडेन आमी चेडू सान आसतना पुराय लेबलांनी BDA लेबल गणेश BDA लेबलांनी मारून चेडू हांव ओड केलींची. चेडू म्हगेल कश्टार होड जावन म्हगेल दू एकली मेडिकल शिकून रँक स्टुडंट ती मेडिकल शिकून MD गव्हर्मेंट फ्री सीटार MD करून आतां गव्हर्मेंट जॉब करतास कनकपुरांत. आनी एकलीक आमगेल दुर्बळपणांक 18 वर्स भितर वर्डीक करून निमगून आयली म्हणून वर्डीक करून दिली. ती वय सांगलें मी वर्डीक जाल्यार होड ना डिग्री जावू का म्हणून. डिग्री करून जातरी बामणा ते चमकली थंय ಸ್ವಲ್ಪ सगळं प्रॉब्लेम जालो तिका. जाल्यार तिणें डिग्री MBA केलें. कश्टा भितर कश्ट करून MBA केलें. आतां ती प्रायम फोकस मिडिया कंपनींत सिनियर वायस प्रेसिडेंट जावन आसता. तशी तुगेले गुगलान तुगेले ज्योती नायक म्हणून घाल्यार तुगेले सगळ्याची प्रोफायल हिस्ट्री येता. मागीर आतां म्हगेल पूत मर्चंट नेवीन तूं कॅप्टन जावन आसता. तागेल बायल मंगळूर आचार्य मठाची प्रकाश आचार्य दुव मलगड दुव. तशी ती 2 जाण चल्ल्या. मागीर म्हगेल मलगड दुवेले प्रायम फोकस अशें म्हणलें दुवेले आस्ट्रोफिजिक्सांतू MS करून आतां UK PhD करतास. मागीर आनी एकलेली सेकंड ती डॉक्टर निल्दू आतां सेकंड PhD शिकतास. पुत्ताल चेडू 2 जाण सन्नांची एकल्याक आचार्य मठांत आसा ऑलरेडी कॅनरा स्कुला वतास LKG. आनी एकलो बेंगलोरांतू तिगेल ओटू ती मायंट्री काम करता म्हगेल सुनय. तशी आमगेल फॅमिली हिस्ट्री म्हणल्यार तितलेची विंगड विशय कसलेय म्हाका उलोवचें कळना. देखोर आम कसलेय म्हणलें कसलेय आसल्यार चूक आसल्यार माफी कोरका. थँक्यू माय. हार्ड वर्क डेडिकेशन आणि सॅक्रिफायस केन्ना काही वेस्ट जायना म्हणून सांगून घेतली आहे माय ना. येस थँक्यू सो मच. ओके
सो आमगेल्या फर्स्ट राऊंड मुक्ता आयला तशीची तुम्ही एककाची मुखार वचून रॅम्प वॉक करून तशीची स्टेजांतल्यान सकयल वचयता वय आमी नेक्स्ट आतां सिनियर कॅटेगरी स्टार्ट करताची तशी तुमी अशीची मुखार वचून पास जजेसांक रॅम्प वॉक करून स्टेजांतल्यान सकयल वचयता येस Baby, let me see it. I just wanna eat it. Baby, let me see it. Oh, I really need it. Oh, baby, let me see it. I just wanna eat it. Baby, I know the things that you like. मागशी वचयता That you like. Tell me how you feel. Looking like a movie star, doing it for reals. Looking like a snack, looking like a whole meal. Gucci and Chanel with red bottom heels. Ice drip like Bonnie, burning jack the ready honey. Shawty bad, she my divani Mastani. Light it up from Hollywood to Mohali. Tesher and Derulo, it's a worldwide party. I know that you wanna get crazy, crazy. Shawty, take it slow, then chippy, chippy. You know what I'ma say? Hey, baby, let me see it. I just wanna eat it. Baby, let me see it. Oh, I really need it. Oh, baby, let me see it. I just wanna eat it. Baby, I know the things that you like. Baby, let me see it. 'Cause I just wanna eat it. The things that you like. Young Tesher and Derulo, Bollywood, Hollywood duo. I know the things that you like. Tesher. I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow, son. And tell the others to go sing. Why should girls have all the fun म्हणून आमगेला